आरजीपीन येता ते लोकसभा वेंचणुकेतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाहीर केल्यात। उत्तरेत अर्थातच आरजीपीचो सुप्रीमो मनोज परब, जाल्यार दक्षिणेत रुबर्ट पेरेराचे नाव जाहीर केला। म्हापसा टॅक्सी स्टँडार जाल्ले सभेत आरजीपीन लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवारी खातीर ही दोन नावां जाहीर केली। सगळ्यांनीच भाजपा आणि काँग्रेसीच्या कारभाराचो पंचनामो केलो। भाजपाची आताची राजवट गोंयकारपण सोपोवपाक कशे पावलां मारता ते पुराव्या सयत सांगले आणि गोंयची अस्मिताय राखून दवरपाचो उलो पोटतिडकीन मारलो। अरे जर आमकां पडोवंक ना जाल्यार कोणाक पडला? कोण फुडाकार घेतलो आमचो गांव राखपाक, आमचे गोंय राखपाक? ही गोंयची अस्मिताय जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेली ती कोण राखतलो? आमी राखपाक जाय न्हू, आमी फुडें सरपाक जाय न्हू। आणि आताचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट बाब रुबर्ट पेरेरा, मनोज परब फॉर द नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट। अस्तित्व सभा, गोंयकारांचे अस्तित्व, गोंयकारांचे अस्तित्व आयज खंय गेला? गोंयकारांचे अस्तित्व, हे अस्तित्व आमचे आयज धोक्यान आसा। गोंयकारांचे अस्तित्व समज राखता आनी राखपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी एकजूट जावन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तुमचो तेंको दिवपाक जाय। आनी ही जी दोनूय एमपीची सिटां आसा, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा, बीजेपी काँग्रेस वोटिंगपणा करून करून मारीत आसा, बोडयो मारीत आसा आनी मारीत रावतले आनी काबार करतले। पण आमी प्रण घेवपाक जाय की आमी हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक निवडून हाडटले, येता काय ना हांव खात्रेन सांगता। आनी आयज जे पळय म्हणटात ते हे कोण ग्रँड पार्टी करया आनी सपोर्ट करया, हे करया ते करया, आयज पॉलिटिशियनां लागून न्हू, तुमकां लागून उरलोलें गोंय काबार जाला जाल्यार ह्या नाड्या लागून जे पळय भायर रावन उप मारतात, बोड मारतात, हे कितें घेतात बॅग खंयच्यान घेतात ते आमकां खबर ना। पूण हेंकां आमच्या भुरग्याचो फुडार साल्वार करपाक एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी हेचे भायर रावन हे भोगताय ते काबार करतले। आनी हांव मागतां हेसले सुणये भोगताय तेंचेर आमी नदर दवरप ना। आनी हे मालदिसांव देवाचे फुरसांचेर महालक्ष्मीचे हात दवरले तेंगेर एक पडटले जे पळय आयज आमचेर एलिगेशन घालतात तेंचेर ते डबलान पडटले, खात्रेन सांगता। एक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कितें सगळे जे पळय सांगपाक हालोलें तेंच्यान सांगलें। हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करूना हांव कॅन्डिडेट जाता इवन हेज पासून, फकत आमगे एकूच इंटेंशन आहलोलें की आरजीपी जॉयन जावपाक। म्हाका मनोजा बरोबर एक फोटो मारू जाल्लो आनी पयले फावटी म्हाका मनोजा बरोबर फोटो मारू मेळ्ळो अक्षय, ते म्हगे एक्सपेक्टेशन आहलेलें आनी हांव क्रावडार राशी धांवपाक येयल्लो, हांव तें कांय करूंक येयना। पूण फॉर्च्युनेटली कितें करून जालें आनी कितें जालें तें खबर ना, तें जालें। आनी आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्या आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हेजेर हांव 100% म्हाका जायतें गायडन्स आहा, कितें आमकां पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना, मनोजा एज लिडर आहा आनी सगळे ईच एंड एवरी वन, इवन तो कॅमेरा पासून धरता त्या भुरग्या कडेन आमी शिकतात, आमी पॉलिटिकल एकमेकाचें शेअर करून आमी शिकतात। कोण सेम लेवल, सपोज मनोज तर म्हणटा जो आमचो लिडर आहा तो म्हणटा आपूण तुमच्या सेम लेवलाचो जाल्यार आमी सेम लेवल हांवें म्हणूंक जायना आनी कोणूच म्हणपाना। आमचो लिडरूय हे स्टँडाचो, आमी वी आर प्राउड ऑफ आवर लिडर। आनी आमी जेन्ना म्हाका हें दिल्लो हांव एक विश्वास दवरतां, दोनूय सिटां तुमी आमकां भोवमतान जिखून दिता, मोग जो पळय दाखयतात तो आमी तुमी हेचो फुडें दाखयतले आनी आमकां निवडून हाडटले म्हूण आमी सजमतात आनी आश दवरतात। म्हणटले आमी आमच्या हक्कान जो आमकां संविधानान रायट दिला त्या हक्कान आमची पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर केले आनी ती पॉलिटिकल पार्टी येता त्या निवडणुकीक दोनूय सिटां घालतली, दोनूय सिटां घातला, दोनूय आमी डिक्लेअर केला आनी दोनूय सिटां आमी जिखतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकार।